वर्साचो सादो काळ 24 सातोळे सोमार. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 7 ओळी 1 ते 10. लोकांना ऐकूचे आसले तितले सांगून जातूस जेजू काफारनाऊन गेलो. कोडेकल्या शतपतीचो चाकोर ताचे खेरीज आपुरबाईचो वायटान पडून मरणाचे तोंडीर पावलोलो. ताणें जेजूची खबर आयकतूच सुदैवांच्या वडिलांक ताचेशी धाडले आनी येवन आपल्या चाकराक वाटाय म्हूण सांगले. आनी जेजूशी येवन ते ताचे लागीं प्रार्थून अशें मागताले, तूंच तांचे खातीर हें करूंक फाव, तर तो आमच्या लोकांचो मोग करता आनी ताणेंच आमकां देवस्थान बांदून दिलां. आनी जेजू तांचे बराबर वचूंक लागलो आनी तो ताच्या घराशी पावूंक जबर पयस नासलो तेन्ना शतपतीन आपल्या इश्टांक ताका अशें सांगून ताचेशी धाडले, सायबाक त्रास घे नाका, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. त्याच पासत हांवूय खाशा तुजेशी येवंक पुरतो न्हय अशें म्हाका दिसलें. एक उतरूच उलय आनी म्हजो चाकोर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्यांच्या हाता खाला आसलेलो एक मनीस आनी म्हजे खास पांय आसात आनी तातले एकाक हांव वच म्हणून जाल्यार तो येता आनी दुसऱ्याक ये म्हणून जाल्यार तो येता आनी म्हज्या चाकराक अमकें कर अशें म्हणत जाल्यार तो करता. हें आयकून जेजूक अजाप दिसली आनी आपले फाटल्यान येतल्या लोकांक पळोवन ताणें म्हटलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, येदो व्हडलो भावार्थ हांवें इस्रायेलान पर्यान देखूंक ना. आनी धाडलेले ते घरा परत येत जाल्यार बळकीयेन आसलो चाकोर बरो जाल्लो तांकां मेळ्ळो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.